said, wherein governor has clearly said. That is why I quoted Manu's immediate response. Clearly stated, governor during the convocation ceremony has clearly stated in his speech, the speech is in public domain, तुमच्याकडे बी असतली, की wherever गोंयकार अवेलेबल असतलो, गोवन पीपल, दिस युनिवर्सिटी बिलोंग्स टू गोवा, हे ताजी स्टेटमेंट. आणि wherever in positions Goans are available, they will be given the first preference. हे गव्हर्नराले स्टेटमेंट लास्ट कॉन्वोकेशन सेरिमनी वेळार. तीच लायन मुखार घेवन आमी आज परते वायस चान्सलरा मेळपाक गेले. ह्या सगळ्या हेतू भितर आमकां प्रोसेसा भितर कितें दिसलें, की भुरग्याची सटी जाता, भुरग्याचो बारसो जाता, भुरगीं जावचें आहा अजून, भुरगीं जालो ना. सटी केली आनी बारसो केलो, तूं जायरात केली आनी एप्लिकेशन्स मागयली, इंटरव्यू घेतले, सिलेक्शन ऑलमोस्ट जालें, तुजो सिलेबस ना कोर्साचो. टील डेट द सिलेबस इज नॉट लोडेड ऑन द वेबसायट ऑफ GU. आमकां खबर ना वेदर एकेडेमीक कावन्सिला कडेन तो सिलेबस आयलो काय कितें, एक्झिक्युटीव कावन्सिला कडेन आयलो काय कितें, पास केलो काय कितें तो सिलेबस. बिकॉज दीस इज एक्झॅक्टली लायक भुरगीं जावचे पयलेच नांव दिलां. तांणी कांयच कसलोच अभ्यास करनासतना हो कोर्स म्हाका दिसता कोणा तरी आपल्या मर्जींतल्या लोकांक घेवपा खातीर स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन अँड एटमॉस्फेरीक सायन्सीस, तातूंत भितर असोसिएट प्रोफेसर आनी असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग अँड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आनी असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग अँड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम. हे म्हाका दिसता की सिलेबस नासतना खंयच्याच एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा भितर, जावं ते 1ली ते 4थी, 5वी ते 10वी, 11वी 12वी, कॉलेज आनी युनिवर्सिटी, सिलेबस नासतना केन्ना कांय जायना. दिस इज द फर्स्ट केस वेर वी फाउंड दॅट विदाउट सिलेबस सगळें चल्लं म्हणे आज पर्यंतचो कारभार. जशें भुरगें जावचे पयलें ताजी सटी आनी बारसो केला. आमी क्लियरली ताका जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम युनिवर्सिटी भितर आसात वीथ रिगार्ड टू धीस अँड ऑल्सो अदर्स, की हाजे बद्दल आमी तांकां क्लियर कट सांगलाच. हाजी एकेडेमीक कावन्सिलाची आनी एक्झिक्युटीव कावन्सिलाची मिटींग जातात. हाजे पयलीं ताजे जे वेबसायटीचेर तांचे जे मिनिट्स येताले, तातूंत भितर जर कोणी जर विरोधी उलयलो ऑर आपली विरोधी म्हणना मत मांडली जर जायत जाल्यार ते नमूद जाताले थंय. दे यूज टू रायट की सो अँड सो पर्सन स्टेटेड डीस म्हण तें जातालें, आनी मागीर रिजोल्युशन कितें आहा तें मेजॉरिटी ऑर कशें तें जातालें. फॉर लास्ट सेवरल एक्झिक्युटीव मिटिंग्स अँड एकाडेमीक कावन्सील मिटिंग्स अँड EC मिटिंग्स वी डोंट फायंड एनी दुसऱ्याली कमेंटच ना. एक मनशान सांगला सगळे अप्रूव्ह जाला, एक मनशान सांगला सगळे अप्रूव्ह जाला, असो बेबंदशाहीचो कारभार, अंदाधुंद कारभार सध्या गोवा युनिवर्सिटी भितर चालू आसा. वी डू नॉट नो वेदर बाकीच्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी ज्यो करपा जाय पळय, आमी ताका कितले ह्या पर्टिक्युलर पोस्टा बाबतींत तांणी कितें कितें घेतलो ना, खंयच्यो सिस्टम फॉलो केलो ना, ऑर रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो केलो ना, हें क्लियर कट दाखोवन दिलं तांकां. हाजे बाबतींत हांव मागतां बाब दिलीप प्रभुदेसाय, जो जाणें आयज मेनली युनिवर्सिटीच्या सगळ्या अंदाधुंद कारभाराचेर आपली हें केलें, ताजे लागीं मागता की ताणें हाजे मुखाल्लें ब्रिफींग करचें. मेन म्हणल्यार हे पर्टिक्युलर कोर्साची जे एडवर्टायजमेंट आयला, दिस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. आमी जे युनिवर्सिटीचे ओवरऑल जो कारभार जर चॅक केलो, जो वेबसायटीचेर अवेलेबल आहा, तर अशें दिसता की युनिवर्सिटी एक कोणालो तरी पर्सनल संस्थान जाला, आनी तो कोण तरी ताका खंयचो तरी आश्रय आसा, राजाश्रय कितें तरी आसा, आनी तो ते युनिवर्सिटी फक्त गोंय भायल्या लोकां खातीर युनिवर्सिटी जाल्ले. दिस इज नॉट अ गोवन युनिवर्सिटी, दिस इज जस्ट अनदर युनिवर्सिटी इन गोवा अशें आमकां दिसता. बेसिकली बिकॉज हांगा आमकां दुबाव आसा की हो जो पोस्ट एडवर्टायज केले जाता, एसोसिएट प्रोफेसर आनी एसिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग अँड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स GIS, ताणें पयलीं म्हणल्यार आमकां फोटो उलयलो तो, लास्ट मिटिंगे फोटो उलयलो, आजूय फोटो उलयलो की असलो टायपचो कोर्स गोंया पयलो म्हणून. द फॅक्ट इज की चौगुले कॉलेजीक मडगांवां MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स, फक्त नांव वेगळें, जिओ इन्फॉर्मेटिक्स मिन्स रिमोट सेन्सिंग अँड GIS, हे दोनी येता तातूंत. हो कोर्स 7 ते 8 वर्सां चलता
अंदू ताणें घेवना इंटेक घेवना स्टुडंट्साचो 7 ते 8 वर्सां अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन प्रत्येक वर्सा 12 to 13 स्टुडंट्स थंय आसताले. सो 7-8 वर्सां एक कमीत कमी 70-80 स्टुडंट MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स जावन चौगुले कॉलेजींतल्यान भायर सरल्या. हे सगळे स्टुडंट्स हातूंतले जवळ जवळ 50% अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन एटलिस्ट 50% वेर फ्रॉम गोवा. सो 70चे 50 35-40 तरी भुरगे MSc इन दीस पर्टिक्युलर थिंग आसात. सगळेच एप्लाय करचेच ना करतलेच ना पूण एप्लाय केल्या भुरग्यांनी ह्या वर्साक चौगुले कॉलेजा बंद जावपाचे रिजन इज हो कोर्स गव्हर्मेंट कॉलेज बोर्डान सुरू केला. सेम कोर्स MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स विच इज अगेन एज आय सेड रिमोट सेन्सिंग अँड GIS. तांगेले इंटेक 20 स्टुडंटाचो आसा आनी आज हांवें आयकल्लें ते कोतान 20 भरल्या स्टुडंट 20 आसा इंटेक. आतां हो तरी सांगता की तो कोर्स खंय वेगळो. आतां तो कोर्स कसो वेगळो हागेली खंयची डिक्शनरी म्हाका खबर ना. सगळे बाकीचे लोक सांगता कोर्स सेम म्हणून हो एकटोच आमचो वायस चॅन्सलर ऑनरेबल वायस चॅन्सलर सांगता की हो कोर्स वेगळो. प्रॉबेबली केरला स्टेटी कितें तरी तांगेलें तशें आसतलें बाकी इंडिया तरी अशें ना हें सेम. आतां पोस्ट जेन्ना एडवर्टायज करता तेन्ना इट हॅज टू गो टू द एकेडमीक कावन्सील अँड देन इट गोज टू द एक्झिक्युटीव कावन्सील आनी तातूंत पास जावपा जाय. तातूंत जे कितें कंडिशन्स आसा एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा जे कितें बाकी रिक्वायरमेंट्स आसा ते सगळे ECन एप्रूव करपा जाय. म्हणून हांवें जस्ट चॅक केले सायटीर जाल्यार 29 सप्टेंबर 23 हाजे मागीर एकूय EC कमिटीचे ECची मिटिंगेची मिनिट्स वेबसायटीर ना. आतां कितें आसा तर म्हाका खबर ना बिकॉज लास्ट मिटींग जी आसा ताजे मिनिट्सा प्रमाणे जी पळय केस तांच्या आंगार आयल्या हांव नांव घेना पूण एक केस ताणें कोणाक तरी सस्पेंड केल्लें न्ही टर्मिनेट करपाक ट्राय करताले. ते स्टाफ ते नॉन टिचींग स्टाफ आय थिंक ते नॉन टिचींग स्टाफाक हायकोर्टाक गेले. हायकोर्टान रिप्रिमांड केले युनिव्हर्सिटी बेसिकली आय थिंक इट वॉज द EC विच वॉज रिप्रिमेंडेड. ते रिप्रिमेंड करतकीर हो VC आपले पर्सनल एजेंडा खातीर कित्याक दॅट वॉज अ पर्सनल एजेंडा बिहायंड दॅट टर्मिनेशन तो सुप्रीम कोर्टाक वचपाक सोदतालो. गव्हर्मेंटान ताका क्लियर सांगलें गव्हर्मेंटाचे लिगल आनी सांगलें की वचनाका बिकॉज केस तुजी अगेन्स्ट जातली म्हणून पयशे खर्च करनाका वेस्ट करनाका लोकांचे पब्लीक पयशे. तरी आसतना ते EC मिटिंगेंत ताणें रेजोल्युशन घालें 2 भायले कावन्सील लिगल कावन्सिलाचे एडवायस घेतलो. गोंयकार एडवायस दिवपी कोण मेळ्ळो ना आनी ताजे कडल्यान 25 लाख रुपया सुप्रीम कोर्टाक वचपाक खर्च केले. 25 लाख रुपये खर्च करतकीर म्हजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाक 25 मिनटां सुद्दां केस जाली ना. 23 काय 24 मिनटांत खंय हाणें बेंचान इट वॉज अ 2 जज बेंचान ते सिनियर कावन्सिल जो हाजे वतीन आशिल्लो युनिव्हर्सिटी वतीन ताका ताचे शब्द वापरना पूण ताका ड्रेसिंग डावन दिवन केस एडमिट सुद्दां केल्लो. एडमिशना पयलींच कितें तरी म्हणटा ताका कितें तरी थंयच भायर मारली. 25 लाख रुपया हाणें एक्झिक्युटीव कावन्सील मिटिंगेक एप्रूव करून खर्च केले आमचे पयशे तुमचे पयशे. तर हे अशी अंदाजुंद वेपार जो आसा तो कसो पळयात. आतां हे पोस्टाक ताणें क्रायटेरिया सिलेक्ट जो घाला तो मेन म्हळ्यार एक बेसीक क्रायटेरिया आसा PhD इन बायोलॉजी आसा जिओ सायन्सीस आसा वेगळे आसा दॅट्स ओके. नेक्स्ट पॅरा जो आसा एलिजिबिलिटी तातूंत ताणें सगळे आपले जो डिपार्टमेंट आसा तागेले डिपार्टमेंट मरीन सायन्सीस आनी ओशन रिलेटेड टू ओशन एंड सी. आतां अंडर द कवर ऑफ गोंयकारां हाजे बद्दल फिशिंगा उपयोग जातले आनी कितें अशें कितें सांगून ताणें क्रायटेरिया ती घाल्या. सो ही हॅज मेड इट शुअर that nobody else will be eligible for that other than his own candidate whom we know who it is. आणि मागीर ताणें कितें केलां की whether it is approved by EC we do not know because the minutes are not available. 24 ऑगस्टाक ताणें एसोसिएट असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून 2 पोस्ट एडवर्टायज केले. एक OBC आनी एक अनरिजर्वड. एप्लिकेशन आयली इंटरव्यू बी काय कंडक्ट केले ना. 21 डिसेंबराक आफ्टर दॅट पयली एडवर्टिजमेंटाचो
टायम इलॅप्स जातकीर 21 डिसेंबराक दुसरी एडवर्टायजमेंट आयले. हातूंत 2 एसोसिएट / असिस्टंट प्रोफेसर अनरिजर्वड, एक असिस्टंट प्रोफेसर ओबीसी, एक असिस्टंट प्रोफेसर एसटी, अशी 4 पोस्ट एडवर्टायज जाले. आनी हातूंत घाले की जे पयले अप्लाय केल्ले 24 ऑगस्ट 23 जेणे अप्लाय केल्ले दे नीड नॉट अप्लाय अगेन. ते एडवर्टायजमेंटा अशें कांय नाशिल्लें की वेदर दे आर इनएलिजिबल ऑर वेदर द एप्लिकेशन विल बी कन्सिडर्ड. पूण आतां उलयतकीर ताणें सांगलें आमी तांचें एप्लिकेशन कन्सिडर केलें. पूण सरप्रायझिंगली हे सेकंड एडवर्टायजमेंट एक खूब डेंजरस ताणें एड केलें. ते कोणाच्या लक्षांत गेलें ना अशें म्हाका दिसता. दॅट थिंग वॉज द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट्स शेल बी एसेंशियल फॉर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट टू ऑल पोस्ट. तातूंत मिनिमम ऑफ 15 years रेजिडेंस इन गोवा आनी नॉलेज ऑफ कोंकणी हें आशिल्लें एज पर हें. पूण तातूंत एक 3 लायनी आनी एड केल्यो. प्रोवायडेड दॅट where no suitable candidate with 15 years residency in Goa is available, the selection committee shall be permitted to recommend the selection of a candidate who does not meet the stated 15 years residency requirement. म्हणजे 15 years requirement म्हणजे सेंटेन्स आशिल्ले ते खोडून काडले आनी हें कोणाचेच लक्षांत येवना. आतां जेन्ना आमी चवकशी केली तर ताणें सांगलें की आमकां खबर आयली की जेन्ना इंटरव्यू घेतिल्ले तेन्ना डॉमिसायल नाशिल्ले स्टुडंट पावले इंटरव्यूक. सो आमी विचारलें जाल्यार तो सांगता की स्क्रिनींग कमिटीन तांकां हें केलें कित्याक नो सुटेबल कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून. आतां स्क्रिनींग कमिटी कोण ठरोवपी सुटेबल कॅन्डिडेट काय दिते. स्क्रिनींग कमिटीन एप्लिकेशन स्क्रीन करतकीर एलिजिबिलिटी आसा काय ना तें पळयतकीर हें धाडप सिलेक्शन पॅनलाक. सिलेक्शन पॅनल मागीर ठरयता की हे कॅन्डिडेट सुटेबल काय ना ते. So how can screening committee decide before the selection panel that there are no suitable candidates? So आमी non-domicile candidates धाडटात. स्क्रीनिंग कमिटी पयलींच ठरयता की कोण सुटेबल ना म्हणून बिकॉज दीस इज ऑल फिक्स्ड. तांकां खबर आसा की मुखार सिलेक्शन पॅनल हांकां नॉन सुटेबल करतलो. सो हें एक्सप्लेन करपाक ताका सांगल्यार तो गडबडलो. ताजे कडेन उत्तर नाशिल्लें. एवरीथिंग इज ऑन वेबसायट, एवरीथिंग इज ऑनलायन, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आय वील गिव यू एवरीथिंग टुमॉरो डे आफ्टर अशें ताणें उलयलें. ताका क्लियर आमी सांगलां हें सगळें क्लियर जाले शिवाय हे पोस्टाचे बाबतींत तूं कांयच स्टेप्स घेवच ना. कित्याक एक म्हळ्यार आमकां ईसी कावन्सिलाची आमकां म्हळ्यार आमकां न्ही सगळ्या लोकांक गोंयकारां जाय सगळ्या गोंयांक जाय की ईसी कावन्सिलाची खंयची मिटींग एप्रूव जाल्ली, खंयची एकाडेमीक कावन्सिलाची मिटींग हाजो सिलेबस एप्रूव जाला आनी खंयचे गव्हर्मेंटान कितें परमिशन दिल्या, खंयचे हाका रिलॅक्सेशन दिल्या. बिकॉज द नेक्स्ट एडवर्टायजमेंट पयले एडवर्टायजमेंटाक 2 पोस्ट, सेकंड एडवर्टायजमेंटाक 4, सेम पोस्टाक तिसरी एडवर्टायजमेंट आयली विच वॉज ऑन 24th August, sorry 2nd August this month 2024. Yeah, 2nd August 2024. हातूंत आतां 2 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर आनी असिस्टंट प्रोफेसर आतां दोनी अनरिजर्वड. आतां हांगा हे रोस्टर कसले फॉलो करतात, कॉन्स्टिट्युशनल जे हें आसा रिजर्वेशनाचे ते खंयची पद्दतीन हे फॉलो करता म्हाका खबर ना. आय आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन. हें कशें जाता काय म्हणून. वॉट इज युअर एडमिनिस्ट्रेशन डुईंग. तुम्ही 1 वर्स काडलें म्हणजे ऑगस्ट 23 ते ऑगस्ट 24 हे फक्त एडवर्टायज करतात आनी हो सगळो प्लॅन करता की एक मनशाक कसो तरी भितर परमनंट घेवप आनी ताका फुडले 20-25 वर्सां ताची वेवस्था करून दवरप. हो मनीस नॉन गोवन, हांव नांव घेना आतां, पण वी हॅव आयडेंटिफायड द पर्सन बिकॉज ही इज वन ऑफ द एप्लिकंट्स. ताका कसो हें करप आनी ताका कसो सिस्टमीक घालप हे हाजे खातीर आमचे सगळ्यांचे पयशे खर्च जातात. स्टुडंट्साचे कोणाक पडून वचना. हांकां एडवर्टायजच करपाक 1 वर्स लागता प्रोसिजर कंप्लीट करपाक. जाल्यार कितें चल्लां म्हाका खबर ना. आनी आमी हें आयकलां की हो जो भुरगो आसा जो ताका घेवपाक सोदतात विदाउट बीइंग ऑथरायज्ड, आय मीन दीस इज हियरसे बट वी वील इन्व्हेस्टिगेट टू दीस, ही इज इवन ऑक्युपायींग अ युनिव्हर्सिटी क्वार्टर्स. इतलो तो VIP. आनी एक VIP आसा, आनी एक VIP एप्लिकंट आहा एक दुसरी पोस्टाक जाका ऑलरेडी घेतला आनी ताका 3 म्हयने दिल्या जॉइन जावपाक. 2 गोवन डॉमिसायल आशिल्ले एलिजिबल क्वॉलिफायड भुरग्यांक कुशीन दवरून
दिल्लीच्या ह्या मनशाक घेतला अंडर सम प्रिटेक्स्ट दॅट ही इज मॅरीड टू अ वुमन. वेदर दॅट मेक्स हिम एलिजिबल ऑर नॉट एलिजिबल दे वर नॉट एबल टू आन्सर. हांवें डॉक्युमेंट विचारले, वी थिंक वी हॅव देम, वी वील गिव यू लेटर. तुजे कडेन डॉक्युमेंट कितें आसा? दे वर नॉट एबल टू आन्सर. सो हे सगळे जे आसा ते आमी आज तांकां क्वेश्चन केल्यार दे हॅव नो आन्सर्स. सो टील देर आन्सर्स कम वी कॅनॉट टेल यू फॉर शुअर वॉट इज द फॅक्ट्स. बट ओवरऑल पिक्चर अशी दिसता की ह्यो 2च केसी न्ही, अश्यो आमचे कडेन आनी 3-4 केसी आयल्या विच वी हॅव नॉट येट ब्रॉट अप, विच हॅव नॉट येट व्हेरीफायड. बट वी वील गो इन टू द इश्यूज, वी वील फायंड आउट. टर्मिनेशनाचे इश्यूज आसा, तुगेले प्रमोशनाचे इश्यूज आसात, नॉन टिचींग स्टाफाचे पोस्टाचे इश्यू आसात. सगळे कडेन गोंयकारांक कशें कुशीन दवरप आनी आपले मर्जेंतल्या लोकांक, पर्टिक्युलर एक स्टेटींतल्या लोकांक कशें भितर घेवप, हाजो सगळें प्लॅनिंगा खातीर थंय ऑफिसांत कारस्थान चल्लें. हे हातूंत भितर बाकी कोण इनवॉल्ड आसात, तागे चमचे कोण आसात, ते सगळे आमकां हे 2 मिटिंगेक कळ्ळे. आमी नांवां घेनात, बट द एंटायर EC आनी AC मिनिट्सा वयल्यान कळटा की फक्त एकटोच मनीस जो चेअरमॅन आहा ताजो वायस चॅन्सलर उलयता आनी कोणूच उलयना आनी ते पास जाता. आतां आमकां दुबाव आसा की सिलेक्शन पॅनल जे प्रत्येक आसात तातूंत अशेंच चलता म्हणून, कित्याक सिलेक्शन पॅनलाचो चेअरमॅन तोच आनी पॅनलाचेर तो आपल्या जाय त्या लोकांक घेतात. 1-2 केसी अशें आहा की जे सब्जेक्टाक पोस्ट, जे सब्जेक्टांतल्या पोस्टाक लोकांक इंटरव्यूक आपयल्या ते सब्जेक्ट एक्सपर्टाक कुशीन दवरून दुसऱ्याक घेतला एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट. त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडाक कुशीन दवरून, डीन किंवा वायस डीनाक कुशीन दवरून दुसरे डिपार्टमेंटातल्या मनशाक घेतला सब्जेक्ट एक्सपर्ट म्हणून, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट देअर पीपल इन. आतां देअर पीपल म्हणटा ते खंयचे ते म्हाका खबर ना, पूण ते गोंयकार डेफिनेटली न्ही. दुसरे आमचो दीपक बाब कलंगुटकर जो नॉर्थ गोवा आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा आनीक OBCचो एक लिडर गोंयचो, तो तुमकां सांगतलो. विशयाचेर जे प्रशांत बाब आनी दिलीप प्रभुदेसाय यांच्यांनी सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा. हांव फक्त विशय टच करून वयता. जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा युनिवर्सिटी ही गोंयकारांची, ती गोंयाक लागून आसा. इट इज फॉर गोवा, नॉट ओन्ली इन गोवा. आणि जेन्ना आमी गोंयकारांची म्हणटा तेन्ना जसो गोंयकारांचेर अन्याय जाता तसोच आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर SC, OBC, ST रिजर्वेशनाचेर सुद्धा गोवा युनिवर्सिटी अन्याय केल्लो दिसता. म्हणजे हांगासर पळोवपाक गेले जाल्यार जे पोस्ट हांगासर आमी जे उलयले ते पोस्ट खरें म्हणजे 2 पोस्ट हे OBC आनी ST रिजर्व आसले, ते कॅन्सल केल्ले दिसतात. जशें दिलीप बाबान म्हटलां की एक रोस्टर मेंटेन करपाक जाय, हो खरो म्हणजे रोस्टर मेंटेन केलो वचपाक जाय. तशेंच 3 म्हयन्या पयलीं एक असिस्टंट लायब्ररियन काय सिनियर ज्युनियर लायब्ररियन पोस्ट हो आउट केल्लो, तेच्यो म्हाका दिसता इंटरव्यूजूय जाल्ल्यो, पण अजून पर्यंत तो भरलो गेलो ना, कारण तो रिजर्वेशन आसल्या कारणान. आणि जेन्ना हो येदो व्हडलो अन्याय जेन्ना गोवा युनिवर्सिटी करता तेन्ना आमी विजिलंट आसपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी विजिलंट आसा म्हणून आमी आज 4 दिसां पयलीं तेंचे धडक मोर्चा व्हरोन आज आमी तेंच्यांनी आमचे कडेन उलोवपाक आमकां इन्विटेशन दिल्लें. हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक की आमी अशेंच विजिलंट आसपाक जाय आनी अनेक विशय हे जे भेडसळणारे आसात हे आमच्या पर्यंत किंवा स्वता तरी हेचेर एक आवाज उठोवपाक जाय. सविस्तर म्हायती परत एकदा हांव आमचे प्रमुख आसात हांकां हांव फुडें व्हरपाक लायता. हांवें 2 पॉयंट स्किप जालो. ते म्हणटा ते हे पोस्टाची जे पळय प्रशांतन म्हणटा तशें सिलेबस तयार ना. बिकॉज आमी पयलीं सिलेबस मागलो तेन्ना ताणें सांगलें की सिलेबस इज ऑनलायन. ताका हांव सांगलें सिलेबस ऑनलायन ना. मागीर तो म्हणपाक ऑनलायन घालपाक विसरले आसतले, पूण आमचे कडेन सिलेबस रेडी आसा. रेजिस्ट्रारान क्लियर सांगलें की सिलेबस ना म्हणून, तयार करना म्हणून. आनी सगळें जातकीर जेन्ना आमी भायर सरताले तेन्ना हळू कोण सांगलें, VC हळू सांगलें की पयलीं 2 सेमिस्टरचो सिलेबस रेडी आहा. आतां सिलेबस रेडी आसा म्हणटात, ना म्हणटात. म्हणजे म्हाका लज दिसता सांगपाक की आमचो VC
फट म्हणपाक म्हाका लज दिसता. इंग्लिशीन बरो टर्म आहा फॉल्सूड म्हणून. तर ही इज मेकिंग ही इज गिविंग अस फॉल्सूड्स. फट उलयता अशें म्हणप बरें दिसता वायस चॅन्सलर तो. आतां दुसरी आमी ताका म्हणलें की हे पोस्ट परमनंट कित्याक घेवपा जाय. 20 वर्सां हो पोस्ट जो RS रिमोट सेन्सिंग आनी GIS आसा ताजी गॅरंटी ना की आपोआप स्टुडंट्स येतले काय ना. जनरली सगळ्यो युनिव्हर्सिटीचो प्रोसिजर असो आसता की सुरवातेक जेन्ना नवो कोर्स सुरू करतात तेन्ना परमनंट घेनात. एक्झिस्टींग फॅकल्टी जर सर्टन सब्जेक्ट्स घेवपाक शकतात तातूंतले सर्टन हे जाल्यार ते घेतात सर्टन टॉपिक्स. आनी विजिटींग प्रोफेसर्स आसा, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा, टेन्युअर बेजीस आसा, अशे कितलीशे बेजीस आसा जे हाचेर भायल्यान प्रोफेसर हाडटात. 2-3 वर्सां कोर्स चलयतात आनी डिपेंडींग अपॉन द इनटेक ऑफ स्टुडंट्स फॉर दॅट कोर्स मागीर परमनंट पोस्ट घेतात हे करतात. आतां एक बरी गजाल आहा की ह्या युनिव्हर्सिटीन MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या कोर्साक सेम प्रोसिजर फॉलो केला. सेकंड इयर हे 2 वर्सां 20 स्टुडंटां इनटेक आसा. परमनंट अजून पर्यंत कोणाक घेवना. आसा तेच शिकयतात. बाकीची हातूंतले फॅकल्टी डिपार्टमेंटांतले जे जे एलिजिबल आहा ते सर्टन टॉपिक शिकोवपाक ते शिकयतात. आनी पॉसिबली आतां तांणी डिमांड केला की आमकां परमनंट पोस्ट घेवची म्हणून, विच इज अ व्हेरी लेजिबल हे. कित्याक मीस फूल इनटेक जाता. MSc इन डेटा सायन्सीस आसा सेम फॉलो केला. आनी एक आसा MSc आनी एक ताकाय सेम म्हणजे 2-3 हाका Courses फॉलो करतात. पूण ह्याच हाका जो हाजो टॉपिक मरीन सायन्सीस म्हणून हाजो स्टुडंट जो हाजी कामां करता हाजे खातीर पेपर्स बरयता तशें हांवें आयकलां तो ते आपले म्हणून पब्लीश करता. ताकाच कित्याक परमनंट पोस्ट जाय. कोर्स सुरू जावचे पयलीं, सिलेबस जावचे पयलीं, सगळें जावचे पयलीं. हें आमकां व्हडलो क्वेश्चन हो. सो दीस हॅज टू बी आन्सर्ड बाय द युनिव्हर्सिटी फर्स्ट बिफोर वी अलाव देम टू टेक एनी फर्दर स्टेप्स. आनी हातूंत हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागता की दीस इज जस्ट हे एक इश्यूचेर जर आमी सुरवात केली आनी युनिव्हर्सिटीक दाखयलें की गोंयकार ओगी रावचे ना म्हणून अशे कारबाराक, जाल्यार फुडले सगळे युनिव्हर्सिटीचे बाकीचे जे कितें चलना ते म्हजे कोतान इजिली जाग्यार पडटले. हे तांकां दिसता की गोंयकार सुशेगाद गोंयकार न्हिदल्या आमी हांगा येतले आनी जायते करतले. ही एटिट्यूड जी आसा ती बंद जावपाक जाय. ती बंद जावपाक आय थिंक दीस इज द ट्रिगर and this trigger has to be continued. We will continue with this issue. तांकां गोंयकाराक घेवपाकच नाका. आनी एक एग्जाम्पल आहा. एसिस्टंट प्रोफेसर इन कंप्युटर सायन्सीस म्हणून पोस्ट एडवर्टायज केल्लो. ताजें स्क्रिनींग जालें 9 मे 2024. 9 मे म्हळ्यार आज 5 म्हयने जाले. इंटरव्यूक अजून कॉल येवना. पॉसिबली सगळे म्हाका दिसता कॅन्डिडेट्स गोंयकार आसतले चड करून. सो ताजी इंटरव्यू घेवप ना. पूण वर्सभर एडवर्टायज करत रावप एक आपले विचार घेवपाक. दीस इज द वे द युनिव्हर्सिटी इज फंक्शनिंग. If there are any questions, we'll take those. We have told him, आज जे आम्ही प्रश्न उपस्थित केला तुमचे उजेर विथ रिगार्ड्स टू दीज पोस्ट स्पेसिफिकली, अनलेस अँड अंटील आमच्यो सगळ्यो क्वेरी सॅटिस्फॅक्टरीली आन्सर जायनात, जो वेळपर्यंत ह्या पोस्टां वयलें सावट मेकळी जायना, ढगाळ वातावरण जें आहा तें क्लियर जायना, तो वेळपर्यंत ताणें पोस्ट भरपाची टियरींग हरी घाई करची न्ही. ती ताका माल वतली म्हणून सांगला ताका. वी आर नॉट गोईंग टू लिमीट दीस इश्यू टू ओनली युनिव्हर्सिटी. द ऑनरेबल गव्हर्नर चॅन्सलर नेम कम्स इन दीस. कित्याक तो चॅन्सलर न्ही आमचो. सो फाल्यां हें थंय शिफ्ट जावपाक शकता. बिकॉज इफ द वायस चॅन्सलर डजंट गिव जस्टीस टू द पीपल ऑफ गोवा, देन वी मे हॅव टू अप्रोच द हायर ऑथॉरिटी. ताजे म्हऱ्यान वचचें पडटलें आमकां. आनी सी वी आर पीपल हू हॅव इन द पास्ट आमी मोर्चा आंदोलनां करपी मनीस. सो आमी फक्त मेमोरंडम दिवन ओगी रावनात. सो वी फील दॅट की बेटर कावन्सील वील प्रिवेल. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे म्हणटात, ताका आनी सांगपा पडपाना आमकां ह्या बाबतीक. आमी ताका सांगला विथहोल्ड टील ऑल क्वेरीज आर क्लियर्ड. एवरीथींग इज क्लीन. ही हॅज टू कम ऑन क्लीन स्लेट ह्या पोस्टाच्या बाबतीत. आनी तो जावचे पयलीं ताणें मुखार वचचें न्ही. चड करून आमच्या OBC आनी ST भावांचेर गोंयच्या जो अन्याय जाता विथ रिगार्ड्स टू रोस्टर आनी स्पेसिफिकली ह्या पोस्टा बाबतीत,
तुम्ही दोनच जनरल कशी भरतात जेन्ना 4 तुम्ही अनाऊन्स केला तेन्ना एक ST आणि एक OBC. सो हो अन्याय बी आमी खपोवन घेवपा ना म्हणून सांगला ताका आनीक वील नॉट अलाव दीस टू कंटिन्यू. जस्ट टू एड वन थिंग, बेसीक म्हज्या कोतान SC रिजर्व कॅटेगरी भरप ना, बिकॉज नॉन गोंयकारांक घेवपा मेळटा न्ही ते कॅटेगरी. ते कॅटेगरी गोंयकारच आहे. सो दॅट इज वन वे ऑफ इन्श्युरिंग दॅट गोंयकार कमी युनिवर्सिटीत. सेकंड थिंग इज नॉट जस्ट प्रशांतान म्हणलें तशें, वी हॅव ऑल्सो टोल्ड हिम, एंड आय एम ऑल्सो टेलिंग, hoping that this message will reach the governor and the chief minister of Goa, who is also the education minister. Ki just he case clear thing. We have told him to identify who is responsible. Taka clear sangla, if this has been going on without your knowledge, all these irregularities, then he has to identify who has done it and punitive action has to be taken against that person. स्क्रीनिंग कमिटीन जर चूक केल्या, स्क्रीनिंग कमिटी हॅज टू बी पुल्ड अप. कोण रेजिस्ट्रारान चूक केल्या, रेजिस्ट्रार हॅज टू बी पुल्ड अप. ECन चूक केल्या, EC हॅज टू बी पुल्ड अप. वी हॅव टोल्ड हिम क्लिअरली. आणि ते सगळे जाले शिवाय तरी कसलीच घाई ना. 20 भुरगीं सध्या गव्हर्मेंट कॉलेज बड्ड्या रिमोट सेन्सिंग आनी GIS शिकतात आनी MSc ते 2 वर्सांनी जातली. कसलीच घाई ना हो कोर्स हाडपाक. इन्सिडेंटली आनी एक लास्ट म्हाका एक करपा जाय आशिल्लें. सी गोंया भितर IIT सुरू जावन कितलीं वर्सां जालीं? बरीच वर्सां जालीं आतां. हू इज टिचींग एट दीस IIT? IIT इज अ मच हायर इन्स्टिट्यूट, एवरीबडी एग्रीज, देन अवर गोवा युनिवर्सिटी MSc आनी ह्या कोर्सा पेक्षा. कितले परमनंट पोस्ट भरला IIT गोवा? IIT गोवा इज रनिंग एंटायरली ऑन विजिटींग फॅकल्टीज फ्रॉम डिफरंट गोवा कॉलेजीस एंड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम आउटसायड. एंड वेन यू हॅव, आमी मुखार वता न्ही, देश मुखार वता, जग मुखार वता. वेन यू हॅव सिस्टम ऑफ ऑनलायन क्लासेस, तुमी आतां फाटीं कोविडा टायमाचेर सगळें ऑनलायन शिकयलें भुरग्यांक, भुरगीं पास जालीं तातूंत भितर. वॉट इज द प्रॉब्लेम इन हॅविंग ऑनलायन क्लासेस फॉर स्टुडंट्स? वाय यू वॉन्ट टू गेट युअर पीपल ऑन परमनंट बेसीस एट कॉस्ट ऑफ गोन्स? ट्राय करा मरे पयलें. हो कोर्स बरो आसा का ना तें कळू दी लोकांक. ह्या कोर्साक वायबिलिटी आसा, फाल्यां मार्केट आसा ह्या कोर्साक ना तें कळू दी न्ही. तुम्ही आतांच परमनंट भरतले आनी ताजो सगळो 20-25 वर्सां ताजो खर्च आमी गोंयकारांनी उखलपाचो. पयशे गोंयकारांक वता हातूंत भितर, VCतल्या बोल्सांतल्यान वतना. ह्या पोस्टाक 3 एडवर्टिजमेंट, 3 एडवर्टिजमेंटाक कितलो पयशे गेलो? एडवर्टिजमेंट दिवपाक पेपराचेर ते रजिस्ट्रारा बोल्सांतल्यान पयशे डिडक्ट मारतले, वायस चान्सलरा बोल्सां डिडक्ट करतले, तागे पगारांतल्यान कट करतले. हे 3 एडवर्टिजमेंट एक पोस्टा खातीर. दे हॅव टू बी पनिश्ड नो फॉर दीस. Somebody has to be accountable. You cannot just because there is money lying with you, you cannot spend it. आमची गोंयकाराचो पयसो, गोंय गव्हर्मेंट दिता तांकां पयसो. सो यू हॅव टू बी मातसो कॉशियस आसपा जाय. आपल्यालो पोस्ट आसा, कितें करतलो, केन्ना एडवर्टायज करतलो. एकदां केले 2 घातले, दुसरे खेपे 4 घातले, तिसरे खेपे 2 घातले, इतली एडवर्टिजमेंट दिलो, इतले लाखांनी रुपया एडवर्टिजमेंटीचे मोडले. सो दीस इज टोटल, हांवें पयलीं म्हणलें तशें अंदाधुंद कारबार चल्ला गोवा युनिवर्सिटी भितर. आमी मागता सरकारान हातूंत भितर इंटरव्यून जावपा जाय. बिकॉज गोवा सरकार तांकां पयशे दिता सगळे. ऑनरेबल गव्हर्नरान इंटरव्यून जावपा जाय कितें चल्लां काय म्हण, बिकॉज ही इज द चॅन्सलर. आनी गव्हर्नरान इंटरव्यून जावपा जाय हातूंत भितर, बिकॉज ही इज द चान्सलर. ताजी नांव येतलें मुखार, बिकॉज ही इज हेड ऑफ द युनिवर्सिटी न्ही, अल्टिमेटली बिईंग चॅन्सलर. सो की हे मातशें इन्व्हेस्टिगेट तुमी करात, बिकॉज तुका पेपरांतल्यान आनी बाकी सगळे कडच्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें हाजे बाबतींत सगळें. आनीक दुसरें, जे कोण इन्वॉल्व आसा तांकां फासां लावपाक जाय. यू हॅव टू पनिश दोज हू आर इन्वॉल्वड इन दीस. फासां लावप म्हळ्यार हांव तांकां हुमकळप म्हणना डायरेक्ट, पूण दे हॅव टू बी पनिश्ड. फासां लावप म्हळ्यार दे अशें एक म्हण आहा न्ही ती, जो कोण गिल्टी आहा यू हँग हिम म्हण. हँग हिम म्हळ्यार नॉट लिटरली हँग हिम. तशें ह्या बाबतींत जो कोण गिल्टी आहा हातूंत भितर ताजेर कडक कारवाय जावपा जाय. तांकां घरचो रस्तो दाखोवपा जाय. युनिवर्सिटी हेंचें फात न्ही, युनिवर्सिटी गोंयकाराची. ही युनिवर्सिटी जावपा खातीर आमी त्रास काडिल्ल्या गोंयच्या भुरग्यांनी. बॉम्बे युनिवर्सिटी सोडून जेन्ना बॉम्बे युनिवर्सिटी भरपूर लफडी चलताली तेन्ना आमी मागला गोवा युनिवर्सिटी. आमी झगडलात, आमी जेली भितर केलात, आमी मार खाला पुलिशेलो मोठें आंदोलन करून. सो ह्या युनिवर्सिटी बरी तरेन चलपा जाय ही आमची इच्छा. आनी ते सगळे आयकतले अशी आमी आस्त बाळगितात. आज जें सांगलां वायस चान्सलराक
की जोळ पर्यंत जागार पडना तोळ पर्यंत तो मुखार वचपाना अशी आमी आस्त बाळगितात. ल्हान भुरग्यांक सदां सांगतात उज्या कडेन खेळनाका हात बाजून घेतलो, उदका कडेन खेळनाका बुडटलो. आमी गोवा युनिवर्सिटीच्या व्हायस चान्सलराक आनी बाकीचे कोण हेतून भितर इनवॉल्व आसा तांकां सांगतात उज्या कडेन खेळनाकात हात बाजून घेतले. दुसरी एक न्यू युनिव्हर्सिटीज गोंयांत येता प्रायव्हेट, तुमकां दिसता ह्या कारणाक लागून हे गोवा युनिव्हर्सिटीचे रेटींग ते डावन करता? ना, गोवा युनिवर्सिटीच्या रेटिंगा खातीर आज आमकां व्हायस चान्सलरान येदी व्हडलें प्रेजेंटेशन दिलें 20-25 मिनटांचें, सॉलीड प्रेजेंटेशन. युनिवर्सिटीचें रँकींग कित्या वेल्यान ठरता, कितें वॉट आर द क्रायटेरिया ऑन वॉट इट इज डिसायडेड, हाव वी आर फेरिंग विथ द अदर युनिवर्सिटीज, नॉट IITs एंड IIMs ऑल दीज न्ही. ती जनरल क्लब केले जाल्यार आमी 200 वयर वतात आनी ताज्या कमी क्लब ताणीच दाखयलां आमकां की ओन्ली इफ यू कन्सिडर दीज टिचींग युनिवर्सिटीज म्हळ्यार ही एकाडेमीक आमगेले MSc M.Com असले कोर्सीस आशिल्ल्यो ज्यो बाकीच्यो युनिवर्सिटी नॉन टेक्निकल तातूंत भितर रँकींग कोणालें खंय आसा, सावित्रीबाई फुले युनिवर्सिटी खंय आसा, बॉम्बे युनिवर्सिटी खंय आसा, हें सगळें दाखयलें ताणें आमकां. हाजो प्रेजेंट हेजे कडेन कांयच संबंद ना. तो म्हणटा इतले PhD जावपा जाय, इतले हें जावपा जाय, इतले तें जावपा जाय. आसत घडये तुका PhD इतली जाय म्हण, पण इट्स नॉट डॅट की तूं PhD खातीर गोंयच्या भुरग्यांक उमगळयतलो. तुजो रँकींग कसो वाडपाचो, नॉट ओन्ली दीज आर PhD कितें आहा ताजेर थंड तो, देर आर मेनी अदर क्रायटेरिया तुजो रँकींग कसो वाडोवपाचो तो. सो त्या पॉयंटाचेर तूं स्ट्रेस कर आनी थंय वाडय, मार्क वाडय तुगेले. हें हांगा एक घेवन बसनाका. PhD कितले प्रोफेसर आसात आनी PhD कोण शिकतात ताजेर तूं ते मार्क वाडोवपाक वचनाका. तूं मार्क बाकी कडेन वाडय, शिस्तीन चलय युनिवर्सिटी. दुसरी युनिवर्सिटी म्हाका दिसना की ताजे खातीर हें आसतलें म्हण. इट इज बेजिकली की गोवा युनिवर्सिटी तशी अदरवायज म्हाका दिसता की ती चडशी भायल्याच्या हाताक गेला आनी देर आर पीपल हू डू नॉट हॅव इंट्रस्ट अटॅचमेंट टू द लँड. गोंयच्या मातये कडेन तांची नाळ ना, ताका लागून हें सगळें जाता.